सुप्रीम कोर्टान गोयचे 89 मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण रद्द केल्या उपरांत 14 मार्चासावन गोयचो मायनिंग शटडावन. कोर्टान लिजांचे ऑक्शन करूंक सांगिल्ल्यान मायनिंग उद्देगात खवदळ. एके वटेन मुख्यमंत्री पर्रीकार पदाचो चार्ज आपल्या कडेन घेवन अनिश्चित काळ अमेरिकेत, जाल्यार गोयच्या शिष्टमंडळाक केंद्रांतले फाफडून उडयतात. तातूंतच गोयच्या मायनिंगात इंत्रेसात पार्टींनी फंड मारूंक सुरवात केल्या. JSW स्टिलाचो चेअरमॅन सज्जन जिंदालान ट्विटराचेर फंड मारले. सुप्रीम कोर्टान गोयचे लिजांचे ऑक्शन करचे म्हूण स्पश्ट सल्लो दिला. कोर्टान सांगला आसतना ऑक्शन नाका म्हूण गोंयान केंद्राचेर दबाव हाडूंक जायना. गोंय सरकारान बेगोबेग ऑक्शनाचे प्रक्रियेक सुरवात करपाक जाय. पारदर्शक पद्दतीन गोयच्या लिजांचे ऑक्शन केल्यार सरकाराक बरी येणावळ येतली. गोंयकारांक गोयचे मायनिंग गोंयकारांचेच हातांत उरिल्ले जाय. विजयान एमपीटीत कोळशा वेल्यान जिंदालाच्या नाव्यान लोकांची शेबय वयर काडली. सज्जन जिंदाल एक व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट आसत, पूण गोंयचे इन रिलेशन टू गोवा एट बेस्ट आमी ताका वळखतात की तो कोळसो हाडटा गोंयांत आनी तोच कोळसो पोल्युशन जाता, प्रदूशण जाता म्हणून लोकांचो आवाज आहा. तो आयर्न ओरान मायनिंगान येवंक सोदता हें तो आपलें इंटेंशन ते ट्विटान दाखयता. आमचे पार्टीचो आनी म्हजो पर्सनल व्यू असो आहा की गोंयची इकॉनॉमी ज्याचो फाटीचो कोणो मायनिंग आनी टुरिजम हे दोनूय गोंयकारांच्या हातान आसपाक जाय. गोंयची इकॉनॉमी जर वाडटली जाल्यार ती गोंयकाराक फायद्याची आसूंक जाय, स्थानीक गोंयकारांक आसूंक जाय. हाजो अर्थ हांव गोंयचे फक्त मायन ओनरा खातीर उलोवंक सोदना. गोंयचे खूब मायनिंग डिपेंडंट्स आहा, ट्रक ओनर आहात, मशिनरी ओनर आहात, एन्सिलरी ऑपरेशन्स कितलींच मायनिंगाची चलतात. ही सगळीं गोंयकाराच्या हातान आसूंक जाय आनी ही जर उरनात गोंयकाराच्या हातान जाल्यार ते मायनिंगूच कित्याक जाय, बंद उडोवया मायनिंग. आय एम नॉट इन फेवर ऑफ मायनिंग, आय एम नॉट इन फेवर ऑफ मायन ओनर्स ऑल्सो, बट आय एम इन फेवर ऑफ गोवन्स कंट्रोलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ गोवन इकॉनॉमी. दॅट इज वाय वी फील वी आर अ रिजनलिस्टीक पार्टी. हें जर सगळ्यांचे भायर पडलें, फाल्यां ट्रान्सपोर्टेशन ट्रकाचो टेंडर घेवपाक फार मारतले तेंच तें गँग्स ऑफ वसेपूर म्हणटा तातूंत दिसता म्हाका. जे धनबादची कोल माफिया दिसताली तीच गोंयची गोंयांत माफिया राज्य सुरवात जातलें. हें आमकां जाय काय कितें? निलेश काब्राल म्हणटात जिंदालान पयलीं पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचीच अर्द पाळची. गोंयचें कितें तें गोंय आनी सुप्रीम कोर्ट पळयतले. पोर्टार कितें वास्को बोर्ड जालो, कोणा लागून जालो? जिंदाल म्हणटा ती कंपनी JSW. काल ताणें ट्वीट केला तेजो सजन कोण तो जिंदालान. हांव पळयतालो ट्वीट तेजें कित्याक गोवन शूड लिसन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. अरे हू आर यू? हू इज दीस फेलो? Goa government gave you permission, MPT gave you permission, Goa government, MPT gave you permission to take coal there. You took permission from the pollution control board that you will do 6 million or 8 million tons. You have done 3 times. With whose permission have you done? And what guarantee is there that you will not screw us here? I am using the word screw. Why I am using the word screw? Because you have already proved that you are not heading to any law. आज ते सगळे बंद पडलेले आसा तरी. सी फॉर डुईंग दीस वी शूड अंडरस्टँड वॉट सेंटिमेंट ऑफ द पीपल आर, वॉट पीपल रिक्वायर. पीपल रिक्वायर एंड येस इफ पीपल डोंट वॉन्ट देन पीपल डोंट वॉन्ट. आतां तुका सांगता आज अजूनय लोकांक कळूंक ना. पीपल डोंट अंडरस्टँड वॉट इज गोइंग टू हॅपन. आनी तेन्ना 16 तारखेक 15 तारखेक बंद जातले पळय, कंपनी बिकम झिरो. कंपनी आनी खंय उरल्या मागीर? सगळे इतले वर्सां कंपनी 1949 येदे व्हडल्यो कंपनी आशिल्ल्यो त्यो झिरो जाल्यो तर ते आनी लोकांक कित्याक कामां दवरतले? कंपनीच ना, डिफॉल्ट जाली तर ते लोकांक काडपाक लागतले, ताका कळटलें. मायकलूय आक्रमक जाला. बीजेपीचे जे वेले लिडर गोंयांत सरकार करपाक आयिल्ले तांणीच गोंयांत येवन परिस्थिती जाग्यार घालूंक जाय म्हूण मायकल उलयला. The people in this mining belt require an answer for this and it should be given immediately. Allied activities in mining जे effect जातले तेंकां म्हाका दिसता खंय तरी आमी स्ट्रेट सांगपाची गरज आहा. आनी ते खातीर सेंटराचो जो गव्हर्मेंट फॉर्म करतना कांय लिडर्स येयल्ले आमच्या गोंयांत. नितीनजी गडकरी येयल्लो, पार्टी प्रेसिडेंटूय येयल्लो. ऑल पार्टी members should sit and take a decision and tell them, take a cabinet, inform the CM also about this, and they should call our party leaders to Goa and tell the first hand information what is going to happen, what will be the problem of the economy. So let the government from the center come here, a representative of the government of Goa at the center come here and address the coalition government
what is the line of action? This is what I demand. काँग्रेस म्हणटा 15 मार्चा उपरांत परिस्थिती उप्रासली ते विशीं बीजेपी सिरियस दिसना. परिस्थितीची सरकाराक मातूय कल्पना आसा अशें दिसना. सरकार पावण्यार हालचाली पळयल्यार परिस्थितीचे सरकाराक व्हडलेशें पडून गेलाशें दिसना. सरकार पडला थंड आनी एका अस्वस्थ आमदाराचे दिशी पाशेस पेड्डेर जावंक लागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.